टुरिस्ट टॅक्सींक सरकारान पार्किंग फी रद्द करची अशी मागणी कोलवा टुरिस्ट कॅब ओनर्स असोसिएशनान केल्या। ही पार्किंग फी दक्षिण गोंयांत लागना। उत्तर गोंयांत मात टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांकडच्यान 20 रुपया पार्किंग फी घेतात। ती नाका अशी मागणी संघटना करता। पार्किंग फी दिवप टॅक्सीवाल्यांक परवडना अशें टॅक्सीवाल्यांचें मत। कोलवा टुरिस्ट कॅब ओनर्स असोसिएशनान हालींच आपलो 8वा वर्सुकी दीस मनयलो। आमचे मिस करतात तेच बरें आमी वर्सा मिस करून आज मिस करता आमकां करपा लागले 8 वर्सां जाता। पूण आमचे एक टॅक्सीकारांचे एक प्रॉब्लम आसा जे टुरिस्ट टॅक्सी बिजनेस करतात त्यांचे बिजनेस जावन हाली जी आपली गाडी चलोवन आपली फॅमिलीक पोसपाची। पूण हांगासर आमकां एक गव्हर्मेंटाची प्रॉब्लम आसा पार्किंग फी। आमी गव्हर्मेंटाक टॅक्स फारीक करता, रोड टॅक्स फारीक करता प्लस टुरिजम टॅक्स फारीक करता। उत्तर गोंयांत टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक 20 रुपया पार्किंग फी लायतात ती रद्द करची अशी मागणी असोसिएशनाचो अध्यक्ष अलेक्स डायसान केल्या। म्हणजे एक मागणी सरकाराक या आमचे गोंयच्या सरकाराक या आमच्या टॅक्सीकारांचे बिजनेसा वयर जो पडे तुमी टॅक्स लायता तो टॅक्स काडचो। तो तुमी टॅक्स पार्किंग फी हारी कोता ती ओन्ली फॉर प्रायवेट व्हेकलांची न्हू फॉर टॅक्सी। कित्याक आमचे केन्ना सायट सिंगा वयता तेंची रेट कमी आसता तेन्ना ते सायट सिंगा गेले कडेन ते ट्युरिस्ट आमकां ती रेट दिनाय जी आमकां आमची पॉकेटांतले पयशे मोडपा पडटा। सो तेजेर आमकां आनी लॉस जाता कित्याक आतां दिसान दीस पेट्रोल म्हारग जाता, डिझल म्हारग जाता जी आमकां एज पर रेट टॅरिफ रेट आहा ती मेळना तेजेर सकयल आमकां 500, 600, 700 रुपया कमी करून वचपा पडटा। सो ती आमकां परवडना। देखून हे म्हणजे मागणी सरकाराक। कोलवाच्यान आमचो रिपोर्टर समीर भट। चर्चिल ब्रदर्सान 2 खेळगड्यांक पगार दिवंक ना म्हूण सगळ्याक चर्चा चल्ल्या आसतना AIFFन क्लबाचे 80 लाख रुपये दिवपाचे आसात अशी माहिती क्लबाचो आश्रयदातो चर्चिल आलेमावान दिल्या। आपल्या क्लबाक वट्ट 80 लाख रुपया AIFF दिवपाचे आसा ते पयलीं दिवं दी, मागीर खेळगड्यांक पगार दितलो अशी भुमिका चर्चिलान घेतल्या। 2012-13 सिजनाची आय लीग सर्त चर्चिल ब्रदर्स जिखिल्ले। ह्या सर्तीच्या जैतिवंतांक 70 लाख रुपया मेळटा। तातूंतले थोडे पयशे दिल्या तशेंच कांय वर्सां फाटले पयशे AIFFन आडावन दवरल्या अशें आदलो मंत्री चर्चिल आलेमाव म्हणटा। AIFF ऑयल फुटींग तेमी म्हाका 80 लॅक्स दिवपा जाय। 80 लॅक्स 7 वर्सां पयशे दिवपा जाय। AIFFन 7 वर्सांचे आमकां 30 लाख दिवपा जाय। मागीर तेमी आमगेलो बोनस दिवपा जाय प्लस आमगेले आतां जिखलो जाल्यार पयशे दिवपा जाय। 80 लॅक्स आमकां AIFFन दिवपा जाय पयशे दिवपा जाय आमी प्लस आमकां गेल्ले फावटी एक हें येयल्लो स्पॉन्सर येयल्लो NVD म्हणून तेमी आमकां एग्रीमेंट केलो 3 वर्सांचो। तेमी 6 करोड आमकां एवरी मंथ एवरी इयर दिवपाक गेल्ले तेणी आमकां 1 करोड 10 लॅक्स पावयला। स्टीवन डायसाचे आपूण 4 लाख रुपया दिवपाचो आसा जाल्यार संदीप नंदीक 2.5 लाख दिवंक जाय अशें चर्चिलान सांगलें। स्टीवन म्हणटा तो लास्ट क्वॉलिटी प्लेयर यू नो क्वॉलिटी आनी तेणें चड डिमांड केली तेन्ना आनी आमगेले सगल्यांनी आमकां आमगे मॅनेजमेंटान सांगलें घेनाक म्हणटा हांवें घेतलो 2000 सायन मारले तेणें। तेका लागून 1 वर्साक 17 लाख एक्स्ट्रा मुगे पावले 1 वर्सा पयल्या वर्साक आमचो आपणें काडलो ना। आनी त्या वर्सा तेका तेणें एटिट्यूड एकदम बॅड दाखयलो आमकां। हितून एटिट्यूड बॅड दाखयलो तो हेणा जालो आनी तेका पगार एकदम सुबेज सारकें सगळ्यांक हायस्ट प्लेयर तो हेणा जालो। मागीर हेडोंक घाल जाल्यार काड जाल्यार बाटली बी शेडोमा जालो आनी तेगेले पयशे आमी सगळे हार गेले फकत 4 लाख उरले तेगे 4 लाख। दुसरो म्हणटा नांदी गेले 2.5 लाख उरले आहा। चर्चिल म्हणटा AIFFन क्लबाचे 80 लाख रुपया पयलीं दिवनी। आमी हे बार सांगला तुमी धाडा न्हू पयशे तेम पयलीं धाडपा जाय न्हू पयशे तेम धाड म्हणून मागीर दिले तुमी पयशे। इनडिसिप्लिन आनी ताका लागून दवरला तेगेले वय आनी AIFFन पयशे धाडपा जाय न्हू आमगेले आमी 80 लाख धाडपा जाय पयलीं तेम धाडले आमी हालयत ताई। वार्काच्यान रिपोर्टर समीर भट। भारतान परमाणु तांकीचे अग्नी 5 क्षेपणास्त्राची दुसरी यशस्वी चांचणी घेतली। पुराय देशी बनावटीचें बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र आयतारा सकाळीं ओडिशाचे दर्यादेगेवेल्यान सोडलें। 5000 किलोमीटर मेरेन वचपाची ताची तांक आसा। भारता कडेन सध्या 700 किलोमीटर तांकीचें अग्नी 1, 2000 किलोमीटर तांकीचें अग्नी 2, 2.5 ते 3500 किलोमीटर तांकीचें अग्नी 3 आनी 4 क्षेपणास्त्रां आसात। अग्नी 5 संरक्षण सेवेंत रोखडेंच आस्पावन घेतले।
इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.